आज तुम्ही पळयलां आसतलें की हांगा जर हो कुट्टी खांडेपार जो हो हायवे आहा नॅशनल हायवेचेर हांगासर एक फॅटल एक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी हो भुरगो अशोक श्याम नायक म्हणटा तो बागवाडा खांडेपारचो आनी पळोवपाक गेल्यार हांगासर जायत्यो कंप्लेनी आसा लोकांच्यो की हांगासर जे ट्रक पार्किंग जे करता ताका लागून रस्त्या सायडीक ज्यो गाडयो आसलेल्या कारणान हांगासर खुबशे एक्सिडेंट हांगासर जाल्ले आसा आनी हेज्या पयलीं कंप्लेनी हांगासर जे एक्टिविस्ट आसा तेंच्यांनी केल्ले आसा मदीं ह्या रस्त्याक मिडियन आसा तो बंद करपाक लोकांनी मागणी केल्ली आसा पण ह्यो सरकारी गजाली खूब स्लो जाल्ल्या कारणान हे अपघात चालूच आहा हांगासर आनी आयज हो एक तरणाटो हांगसरलो हांगा फेटल जावन एक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता लोकांनी आतां मागणी केल्या की हे मिडियन आहा ते बंद करचे आनी हे जे ट्रक पार्किंग करतात तांकां हांगसरल्यान खंय तरी दुसरे कडेन शिफ्ट करचे म्हणून कंप्लेंट केल्या जाल्यार एकटोय ट्राफीक पुलिसाचो मनीस हांगासर येयलो ना आनी हें क्लियर केलें ना. जर हेंच्यांनी आमी कंप्लेंट करताले तेन्ना जर पयलीं हेंच्यांनी हें सगळें क्लियर केलेलें जाल्यार आतां हो भुरगो मरचो नासलो, हेजो जीव उरतलो आसलो आयज. ही परिस्थिती अशीच उरतली जर हे ट्रक पार्किंग हांगासरले काडिना जाल्यार. आयज हो एक्सिडेंट जावपाचें कारण म्हणजे हें ट्रक पार्किंग. आनी दुसरी गजाल आसा, म्हाका एक अजापाची गजाल दिसता, एक 2 व्हिलर जर नो पार्किंगाक जर गाडी लायली जाल्यार आमकां 1000 रुपया फायन पडटा. पण 4 दिसां पयलीं आमी दोगांनी ट्राफीक सेलाक रातचे 10-11 वरांचेर आपयले तेन्ना तांकां कसलीच फायन मारली ना. तांकां चला चला हांगासरले चला हांगा रावपाक मेळना इतलेंच सांगलें. पण ह्या जाग्यार आमची 2 व्हिलर आशिल्ली न्ही आमकां 1000 फायन पडटली आसली. पण येदे व्हडले 30-40 लाखाच्या ट्रकांक 500 रुपया फायन कशी? हो म्हजो एक मोठो प्रश्न आसा. बरें तांकां धांवणयता तशें आमकां धांवणया मरे. आमी जर केन्ना नो पार्किंग लायल्ली आसा गाडी जाल्यार आमकां धांवणया, फायन मारूं नाका. पण आमकां रोखडें चलन मारता आनी हातीन दिता 1000 रुपया. पण तांकां चलन आसना, तांकां धांवणयता ते गोरवांक धांवणयता अशें. पण गोरवां कितें परत आसा ती बसता न्ही थंय. ती जर आतां एक्सिडंट जाला ती सायड ज्या जाग्यार एक्सिडंट जाला पळय न्ही थंय कंटेनर आशिल्ले ते एक मेन रूट कोच आसा एक्सिडंट जाला ताका. कित्याक कंटेनर रोडार पार्किंग केल्ल्या कारणान 2 व्हिलरवालो तो मातसो भायर रावचो पडलो. कित्याक खंयच्या टायमार क्लिनर उडी मारता तो भायर रावल्लो आनी नानूची ही जी गाडी ट्रक वयतालो तो आनीक भायर रावलो. त्या डिवायडरा जवळ जवळ 15 मिटर तेणें घोष्टून हाडल्या ट्रक हो. हेजे रूट कोच आसा थंय ट्रक पार्किंग ते तात्काळ बंद जावपाक जाय. खांडेपारच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.